डामी डामी अरे आम्ही सांगतो ना आम्ही मेंबर करून आम्ही मेंबर करून पण सांगते का पण मोठी नाही नीट ऑब्झर्वेशन तुम्ही ती गाईडलाईन फॉलो करा बिकॉज वी आर द लास्ट वन एज पर काय काल बाई सांगला लास्ट म्हणून आम्ही करंट लास्ट पण लास्ट पण असता सगळ्या क्लिअरन्सचा एक वर्षाचा टाइम असता अँड दिस फाइल इज ऑफ कमर्शियल C1 झोन. The sanad is meant for the settlement. ते लायसन रिवोक कर. तेजेर आम्ही उलोवचे न्हू आम्ही सांगला ते चुकले न्हू आता तेणे काल आपण लोकां बरोबर आसले आमच्यानी हे बेजाचेर आमी रिजेक्ट करता जाता आनी मागीर कॉन्सिक्वेन्सीस कितें आहा ते पळया. संतोष प्लीज फुडें सराक. हांव लोकां बरें Very good. So आयज आमची बॉडी पंचायत बॉडी आमची आयज मिटींग आसली. And in that meeting, all the members had decided to issue a showcase notice to the Bhutani project. And आमी सगळे body are with the locals. आमी सगळे लोकां बरें आसा. Okay. कितें डिसिजन घेतला इश्यू शोकॉस नोटीस कितले दिसांचे बा कितें? That showcase notice we have issued 7 दिसांचो तांकां showcase notice issue केलो आमी. Okay. In that 7 days they have to reply us. They have to reply. Means कितें मागला तुमी तांकडे? तो वेरियस डॉक्युमेंट्स तेंचे कितें ना ते आमी तेंचे कडेन मागले. ओके. दुसरा विषय म्हणटा ह्या दिसांनी ह्या विशयाक लागून कितलेच पंचायतीचेर एलिगेशन्स येताले. सो वॉट इज युअर से ऑन दिस? सी एलिगेशन ते अननेसेसरी सगळे मेंबराचेर लोकांचेर ते एलिगेशन घालताले आनी तांकां आमी तांकां सांगला वॉट एवर एलिगेशन यू आर प्रूव इट. प्रूव करून दाखोवया तुमी एलिगेशन जे घालता ते. पूण तुमी लोकां बरोबर? आमी लोकां बरोबर आहा. आमची पंचायत जी बॉडी आसा लोकां बरोबर आसा आनी तांकां ऑलरेडी आयज तांकां डिसायड केलो तांकां शोकॉस नोटीस धाडटा. कितें जालो खूब एक्झॅक्टली कितें जालें मिटींग? हय आज पंचायत बॉडी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली आनीक एज युजल आमी 4 जाण पंच जे पळय आसा मोरिल्यो कारवालो हांव तुळशीदास नायक निधी आनी मारिया आजावेदो ही एज युजल ताका लोकांची डिमांड आयज लोक चड येयल्लो आनीक लोकांचें एक डिमांड आशिल्लें की जशी सरकारान PDA MPDA वास्को तांकां TCPन जशी शोकॉज नोटीस काडपाक लायली शुक्राराक गेले त्या कोणाक भुतानीक तशी आज लोकांच्या डिमांडाचेर आमी पंचायतीक सांगलें की बाबा बिफोर डिस्कसींग एनीथींग लोकांच्या डिमांडाचेर आमी 4 जाण तुमचे कडेन मागतात की जशी सरकारान काडल्या तशी आमी तांकां शोकॉज नोटीस काडुया भुतानीक. सो त्या प्रमाणे भरपूर डिस्कशन जालें आनी लोकांनी बोवाळ केलो आनी लोकांच्या बोवाळाचेर आज पंचायतीन युनेनिमस डिसिजन घेतलें की PDA सॉरी आमच्या भुतानी इन्फ्रात परमेश कन्स्ट्रक्शनाक तांकां 7 दिसाचे वर्किंग दिसां भितर शोकॉज नोटीस काडपाचें आनी तांकां आमी रिजोल्युशन मांडलां की जे आमी 11 तारखेर मार्चाच्या 4 पंचांनी ऑब्जेक्शन घातलेलें ऑन वेरियस ग्राउंड्स आनी तांकां जे PDAचें कंडिशन घालून टेक्निकल अप्रुवल येयल्लें तें कंडिशन फॉलो जावना तेंचे कडेन तितले डॉक्युमेंट्स ना प्लस आमी ऑब्जेक्शन घातलेले ते डॉक्युमेंट्स ना ह्या ग्राउंडाचेर तांकां आयज शोकॉज नोटीस इश्यू करतले म्हणून हे सेक्रेटरी कडेन वचपाक जाय. सो शोकॉज नोटीस विल बी इश्यूड विदीन 7 days? ना शोकॉज जाता येतले तांकां 7 डेजाचो टायम येतलो. वॉट इज दीस यू कंप्लाय कितें कर म्हणलां तुमी? कंप्लाय जे पळय आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें फॉर एग्जाम्पल तेंचे कडेन स्लोपाचें परमिशन ना जो चार्टेड जो पळय सर्वेयर आसता तेजी परमिशन लागता. हिल कटिंगाचे अंडर 17A तांकां टावन कंट्री प्लॅनिंगाचो टावन प्लॅनाचो चीफ टावन प्लॅनाचो परमिशन लागता. तांकां PWD कडल्यान वॉटराची प्रोविजनल NOC लागता. तांकां फ्लायींग झोनाचे फ्लॅग ऑफिसरा कडल्यान NOC लागता.
सो वेरियस ग्राउंड्स रस्तो जो तांकां 10 मीटर रस्तो जाय तो न्हय अशें करून वेरियस रिजन्स आमी थंय ऑब्जेक्शन घातलेलें तरी आसतना तेणी तेन्ना कसलो प्रेशर घेतलेलो म्हाका खबर ना पण थोडेशें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांगा ऑन रिकॉर्ड जे पयर फाटल्या दिसांनी भुतानीन हें पळय आउट केलें भुतानीन 2007-2009ची लायसन्स आउट केली ते लायसन्साचेर तेणी इतले ते नर्वस जाल्ले की तांकां डेट घालपाक ते विसरले हांगा तेणी कितें घातलो वेरियस दिल्या तेणी सनद 2007 NOC क्लियरन्स फ्रॉम गोवा कोस्टल 2008 एनवायरमेंट क्लियरन्स 2009 कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन फॉर कंपाऊंड वॉल फॉर सांकवाल विलेज पंचायत आता ही डेट तुम्ही पळया 31 फेब्रुवारी 2011 म्हळ्यार भुतानीचे गोटर कोण तरी बसला 31 फेब्रुवारी म्हणून केन्ना येना जर तर 28 जाता किंवा 29 जाता पण हांगा तुमी मुद्दम पळयात 31 फेब्रुवारी 2011 म्हणटा ते आमकां लायसन दिलें कोणें पंचायतीन कंपाऊंड वॉलाक 31 फेब्रुवारी हे सगळे फ्रॉड कळ्ळें तुका भुतानी म्हणल्यारूच फ्रॉड हांगा पळयात हे तांकां सनद मेळ्ळा सनद कोण दिता कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टर सनदाक 4 जाणांचे रिपोर्ट लागता एक लागता सर्वेचो एक लागता MPDAचो एक लागता फॉरेस्टाचो आनी एक लागता मामलेदाराचो मामलेदार हांगा कितें म्हणटा द प्लॉट सॉट फॉर कन्वर्शन इज एक्सेस्ड बाय 6 मीटर वायड रोड हांगा कितें आसा तांकां 10 मीटर जाय पूण 6 मीटर वायड रोड दुसरे तो कितें म्हणटा मामलेदार देर इज नो स्ट्रक्चर इन द प्लॉट सॉट फॉर कन्वर्शन तो केन्ना म्हणटा हे 5/10/2023 कोण म्हणटा रिपोर्टान मामलेदार म्हणटा 2023 की देर इज नो कन्स्ट्रक्शन एनीवेअर देर इज नो स्ट्रक्चर एनीवेअर म्हळ्यार कंपाऊंड वॉल ना रूम ना पूण हांगा कितें म्हणटा ते भुतानी आमकां फेब्रुवारी 31 तारखेर दिलें म्हणटा केन्ना 2011 फेब्रुवारी 31 तारीख केन्ना येता म्हळ्यार पिशां काडटात सो हे बेजाचेर अशें तेंचे कितल्योश्यो डिस्क्रिपन्सीज आहा हे सबज्युडिस मॅटर आहा आमी हे फायलीन कितलेशे तांकां सांगूंक शकता बाबा तुमचे कडेन हें ना पूण तो पळय कोण तरी गोंयाचे आमचे गोंयकाराचे एगेन्स्ट तांचे मुखार कोण तरी करणी नाड म्हणून रावला तांकां सपोर्टाक करणी नाड तो नाड तेज्या आत्म्यान राम आसा पूण तेजे करणी नाड तांकां तो आमचे गोवाचे एगेन्स्ट रावला थंय तांकां सपोर्टाक हेणें थंय कितें तरी तो एजी पेजी म्हणून रावला सरकाराचो आनी आमचे कडल्यान लोकांचे पयशे ताणें लुटल्यात हो करणी नाड आतां आमी जर सगळें सांगत कितें जाल्यार ताका सगळें कळटलें म्हणून हे सबज्युडिस मॅटर आमी चड उलयनात एकच गोश्ट सांगल्या हे पळय भुतानी येयल्या ते फ्रॉड आनी आयज पंचायतीनी तें प्रूव केलां तांकां शोकॉज नोटीस धाडटले आतां आनी सरकारांनी प्रूव केलां हे फ्रॉड सगळें लेट देम आन्सर नाजाल्यार मागीर कोर्ट आसा आनी आमचो देवाचोय कोर्ट आसा लोकांचो आसाच पूण देवाचोय कोर्ट आहा देव जो पळय सांकळ्यो आनी तो बानिया पुरीस आहा तो हेंकां कोणाक सोडपाना पळय तें हांव तुका सांगूंक शकना इट इज नॉट 6-5 इट इज पास इन मेजॉरिटी आतां ती मेजॉरिटी कशी जाली ती आमी कोर्टान मागीर दाखयतले सो देर आर वेरियस लूप होल्स आमी तांकां टॅक करून दिनात आज हे तुमी रिवोक करपाक लायला कन्स्ट्रक्शन लायसन दिल्ली रिवोक न्हू शोकॉज ताका प्रोसिजर आसता डायरेक्ट तांकां रिवोक करपाक मेळना तुमी बाबा इतली तुमचे कडेन न्ही परमिशन्स ना तेन्ना वाय युअर लायसन्स कॅनॉट बी रिवोक्ड म्हणून ताका शोकॉज नोटीस धाडटा So, say suppose tomorrow, if the project people show every license, then what next problem? ते कोर्ट डिसायड करतलो मागीर तुमकां कितें कॉन्फिडन्स आसा बाबा तेंकडे ही ना हे पळय आमचे कडेन फूल फायल आसा ते हांव तुका आतां कोणा आउट करपाक शकना एकच सांगलां बाबा ती 31 फेब्रुवारी आसना आनी मामलेदाराच्या रिपोर्टान मामलेदार सांगता तेंचे कडेन 6 मीटर रस्ता 10 मीटर ना आनी दुसरें कितें तेंचे कडेन कसलें थंय स्ट्रक्चरच ना 2023 सांगता तुळशीदास एक प्रूव कर पळोवया ते भुतानी म्हणटा ते येयले केन्ना पयलो कोण कितें आशिल्लें ते भुतानी म्हणटा 2007 हे एमटेक म्हणून येयल्ले एमटेकाक 80% FAR दवरून परमिशन मेळ्ळें कोणाचें PDAचें पंचायतीन दिवना पंचायतीन येयल्ले तेन्ना तो S2 झोन आशिल्लो ग्राउंड +2 आनी जेन्ना लोकांच्या ऑब्जेक्शनाचेर पंचायत कोर्टान गेली कोर्टान ताका स्टे हाडली 2009 आनी तेन्ना पर्यंत तो कोर्टान मॅटर आशिल्लो भुतानी 2009 तो प्रोजेक्ट सोडून गेले आनी मागीर सॉरी एमटेक ते सोडून गेले सॉरी भुतानी जाता कितें आमचे मागणेर भुतां बसलेले आसा गोंयभर भुतां आसा 2009 ते सोडून गेले प्रोजेक्ट
मागीर कोण तरी ते वेगळे वेगळे नांवान ABCD घेतले पूण मागीर ते परमेश कन्स्ट्रक्शनाक 2023 मेळ्ळे. सो 23 ते कन्वर्शन जालें फ्रॉम 16 तो प्रायवेट फॉरेस्ट जालो आनी 23 ते प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान काडले. आतां कोणें काडलें कितें काडलें तें सगळें फायलीन आसा. आमी ते सगळे कोर्टाक दाखयले. वन मोर थिंग इज दॅट ह्या दिसांनी पळय जाल्यार तुमचेर एलिगेशन्स खूब जाता. आतां केदो कुफुजां जाली तितून तुमचे येयले. कसले एलिगेशन? केदो एक एलिगेशन करूंक लागले थिंगा तुमी हितून येयल्या. कालूय एक पंचान तुमच्या जो डेप्युटी सरपंच आसलो ताणें एक स्टेटमेंट केलो की फाल्यां परमिशन रिवोक परमिशन हितूनसान येयले कोर्टानसान येयले MPDA करीत जाल्यार वी आर रेडी. सो हाव डू यू कमेंट ऑन दिस? पळय आमकां वी आर द फायनल ऑथॉरिटी आनी फायनल सायन मारता. आमकां हे पळय TCP आमकां लागना पूण TCPन डायरेक्शन PDAक दिलां MPDA. सो ते कंडिशन घालून पंचायती धाडटा बाबा रे ह्यो सगळे गायडलायन्स फॉलो कर, ही ऑब्जर्वेशन आहा, हे कंडिशन आसा, तेन्ना ही जर आसा जाल्यार तूं लायसन दी. सो वी आर द फायनल ऑथॉरिटी. आनी पळय आमचेर एलिगेशन्स कोण करता कशें आसता देर इज ऑलवेज कितें म्हणटा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आसता पळय कितें फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजीट रिएक्शन. सो कशें ते बेजाचेर आमचेर एलिगेशन जातलेंच. वी आर फॉर द विलेज कित्याक आनी आयज म्हाका बरें दिसलां की एवरीबडी इज फॉर द विलेज. देवाक भियोन काय कोर्टाक भियोन काय लोकांक भियोन ते प्रूव जातले. बॉडी मिटींग ऑफ द सांकवाल पंचायतीची आनी जायतो लोक भायर सरलो कित्याक आयज ते मिटींगी डिसिजन काडपाक सोदलोले की ही प्रोजेक्ट जी येवपा आहा ती एक व्हडली प्रोजेक्ट येवपा आहा ती आख्खे गोवा खबर आहा की ही आमकां कोणा नाका म्हणून कित्याक ही कमिंग ऑन द स्लोप म्हणून. सो पंचायतीन ती कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिलोली ऑन 11th March दीस इयर. सो आतां आमी पुतून पंचायती येयले सगळे लोक आनी विचारले बाबा तुमी कितें करताय तुमगे प्रोजेक्ट जाय वा नाका म्हणून. एक क्वेश्चन केलोली कित्याक आयज जायते म्हयन्यांनी आमकां कळोन येयलें की आमची सरपंच जी केन्ना येयना ग्रामसभा बसून येयना आनी मिटिंगे बसून येयलोली ती आयज येयला थँकफुली. सो आयज फूल सांकवाल पंचायत बॉडी पंच मेंबराची हालोली. ते एक बेसांव जालें आमकां गांवकारांक. तितून आमी विचारलें तांकां आमचे पंच मेंबर जे आसा ऑपोजिशन पंच मेंबर तुळशीदास विचारलें तुमकां हे प्रोजेक्ट जाय वो नाका तुमी आमकां सांगाय डायरेक्टली ही प्रोजेक्ट सॉलिटीज आमकां जाय वो नाका. आतां 2 वर जाली ऑलमोस्ट 2.5 hours 3 hours ऑलमोस्ट जाले. आतां 3 वर जाली आमी पंचायतीन अजून आहे आनी फायनली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन करून थोडे मेंबरान म्हणलें ती आमचे नॉट इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट पूण एक मिटींग दवरया म्हणून एक इमर्जन्सी मिटींग दवरया आनी एक शो कॉज नोटीस काडया म्हणून टू द MPDA कित्याक ही प्रोजेक्ट कित्याक लागून आमकां फाटीं धाडला कित्याक कांय परमिशन नाय कांय NOCs नाय म्हणून. सो अगेन पंचायत थ्रू एक शो कॉज नोटीस वयतली आनी मागता हांव गव्हर्मेंटी कडेन बेगीन एक काबार करचें कित्याक गांवचे लागून लोकांक खूब त्रास पडटा खंयचे प्रोजेक्ट येतात ती ताका लागून. सो आज द रिजन घेयला. आमी पळय सांकवाल पंचायती कडेन आमी तांची फोर्टनायट मिटींग जाय आसता थंय आमी सगळीं हांगा आयलीं सकाळचे 10 साकून आमी हांगा आसा. इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock नाव आनी गांवचो लोक देखून सांकवाल भागांतलो लोक देखून सगळे प्रत्येक पंचायतींतले लोक रिप्रेझेंटेशन म्हणून आयिल्ले आनी पयले सुवातेर म्हणटा ते वी हॅड टू टेल द पंचायत बॉडी टू ओपन द शटर बिकॉज भितर कितें चल्लां तें आमकां भायल्यान कळपाक जाय म्हणून. Because anybody is welcome. Panchayat meetings or Gram Sabha, you can go, but you cannot put your mouth. You cannot talk. So, आम्ही ते शटर वर काडपाक लायले आणि आम्ही सगळी सभागी रावली. Everybody, all of us were present for the meeting. We have seen one thing I would like to say. It's a shame and disgrace म्हणटा हांव म्हणटा प्रतिमा. Disgrace हे सांकवाल पंचायतीक. अरे कोणाक बसयला रे सरपंच म्हणून. बायलांचे रिजर्वेशन आसता बायलांनी बसोवपाक जाय म्हणून बायलांचे रिजर्वेशना खातीर तुमी बसयता. कोण कटपुतली बसयल्या रे हे कोण रे हे रोहिणी कोण तोरस्कार त्याच्या तोंडांतल्यान उतरां सुटना मरे ती कटपुतली अशी बसल्या मरे आनी तेका सोड तेज्यान चड म्हाका दिसता कोण तो आतां म्हणटा आपलें नांव काडटात न्ही कोण तो पिल्लय फिल्लय चिल्लय म्हणटा चल पिल्लय चिल्लय फिल्लय तूं कितें तो डेप्युटी चेअर सरपंच आशिल्लो तो तोंड घालता. सरपंच कितें जाल्यार डेप्युटीक पळयता आनी डेप्युटी हॅज टू गिव अ नोट. इट इज रियली शेमफूल. आणि दुसरे म्हणटा ते करून खिचडी करून दे वर नॉट रेडी. ओन्ली अराउंड 4 to 5 ऑफ देम वर ओके विथ इट. द डिमांड्स दॅट रिवोक करचे म्हणून रिवोक केले जाल्यार भुतानीचे हे रिवोक केल्यार जालें न्ही आउट एंड ओवर केस शट डावन. देन TCP ऑल्सो कांट डू एनीथिंग. PD ऑल्सो कांट डू एनीथिंग. आय हॅव हर्ड गिरीश पिल्लाय's video last night. What nonsense he is talking.
PDN सांगले कोणे हेने सांगले तेणी अरे यू ऑल आर द मेन बॉडी तुम्ही सांगले जाल्यार दे कॅन टेक एक्शन यू ऑल आर लायक द मेन प्रायमरी बॉडी पंचायत गिव्स आणि हासपाक येता की विदाउट डुईंग इन्स्पेक्शन वायट दिसता विदाउट डुईंग द सायट इन्स्पेक्शन खंय रिपोर्ट दिला आणि तो सांगता वयल्यान साकून आयल्या खंय DCP PDA साकून आयले सो ओवरनायट तुम्ही दिले आयज लजेची गजाल आसा आमी थंय रावली लोक आसा ते पळोवन प्रेशर पडटकी लास्टाक ते सांगता ओके वी आर विथ द पब्लीक बट द मॅटर इज सबज्युडिस लेट सो आनी 10 वर्सां द मॅटर वील गो इन द कोर्ट फॉर 10 years सो तुमी तुमची टर्म कवर जावन तुमची भुरगीं येतली हांगा पंच आनी सरपंच म्हणून वचपाक आमकां ते नाका आमी अजून सांगतात तुमी स्पेशल मिटींग घेयात आनी रिवोक करा परमिशनां कसलेच हें दिवप ना तांकां हांगा खंय कितले तरी प्रोजेक्ट आसा उदक ना खंय बोर मारून उदक लोकांक दिवपाक लाग आनी हेका 550 बंगले येतात ते भुतानीचे हांकां 550 स्विमींग पुलाक न्ही कशान उदक येतलें हेंच्या पोटां म्हाका दिसता खंय तरी भरिल्लें आसा हांकां कितें तरी पावयल्लें आसा हांव इतलेंच म्हणटा की ऑपोजिशन जें आसा जावं तो तुलसीदास जावं बाबा तो कोण तो मोरेल्यो जावं ते कोण ते निधी जावं आनी ती बायल पावलीन कितेंय जावं तांकां वालोर म्हणटा जाल्यार वॉट यू एक्सपेक्ट वेन यू मेक पिल्लय एंड लमानी सिट हियर हांवें काल एक व्हिडिओ काडलेलो कित्याक गिरीश बाब जो आहा हें बाब म्हणपाचें काम म्हाजें नोबडी शूड डिक्टेट कम्स टू मी बाब हांव म्हणटा ताका आमची सोरपान म्हाका घास मारलो म्हणून हांवें सोरपाक घास मारपाचो ना आमी हिंगा कितें करपाचें आहा तें आमी करतात गिरीश बाबाक आमी सांगलें तूं पंचायत राज एक जाणा जावन घे पयलें तूं लोकांक डिक्टेशन दिनाका तूं म्हणटा आपल्याक वयरसान येयली फायल आपल्यान क्लियर केली म्हणजे कितें क्लियर केली म्हणजे ती सायट इन्स्पेक्शन बा कोन्नासतना क्लियर करप हें सारकें ना तुका रायट आहलो ती रिजेक्ट करपाक नाजाल्यार ती फायल एबियन्सान दवरपाक नाजाल्यार 30 दीस तेजे कंप्लीट जावपाक एंड दॅट फायल कुड हॅव गॉन टू BDO एंड दे कुड हॅव टेकन द लिगल एक्शन सो प्लीज दॅट स्टॉप दॅट आनी हो आतां प्रमोद सावंता भाशेन हो गिरीश पिल्ले मातशें भिला दिसता कित्याक तो गिरीश पिल्लेच्या हांवें जेन्ना भायर सावन पळयला तो तोंडान चुईंगम घालून खातालो सो देन चुईंगम चुम 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 कोत्ता तो बट दॅट शूड स्टॉप बिकॉज पीपल लायक पिटर जावं नारायण नायक जावं आनी हेर निधी आनी हेर पळय आहा दे आर स्टील कंटिन्यूइंग टू फायट गिरीश बाबाक सांगता इट इज स्टील नॉट लेट प्लीज स्टँड बाय द पीपल ऑफ सांकवालकार Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.